नमस्कार आणि येवकार अपर्णा बडिगर प्रुडंट खबरो दिता सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। सुप्रीम कोर्टाची गोयच्या मीन निर्गतदारांक थाकाय रॉयल्टी भरिल्ल्या मिनाचे येरादारी 31 जानेर मेरेन मुजतवाड। मुख्यमंत्री म्हणटा मेन मायनिंग केसूय तडीक लावंक यत्न। गुन्यांवांक मेकळीक म्हूण गृहीत धरनाकान सट्टेबाजांक शिटकावणी। गॅमलिंग कायद्यान मोठको जुगार सट्टो एकूच तेन्नाचे तेन्नाच जामीन। पुलिसांचे ना कोत ना धाक। ब्रेस्तारा सावन थिएटरां सुरू जावप मुश्कील। थिएटरवाले थिएटरां सुरू करूंक ना तयार। नवीन पिक्चरां रिलीज जावपाचेर दुबाव। सरकाराच्या एसओपीचेरूय थिएटरवाल्यांचे काकू। आणि कोळशाचो इशू तडीक लावंक एक्टिविस्टांची मुख्यमंत्र्याक म्हयन्याचो प्रास। बेतलान खंय सॅटेलायट पोर्ट। मुख्यमंत्री म्हणटा विशय कितें तो पळयता परत आपयता। सुप्रीम कोर्टान गोंयान मिना खणीचेर काडून दवरिल्ल्या रॉयल्टी भरिल्ल्या मिनाच्या निर्गती 31 जानेरी 2021 मेरेन मुजत वाडून दिल्या। गोयच्या मीन निर्गतदारांक मोठी थाकाय। मुख्यमंत्री म्हणटा सुमार 4 मिलियन टन मीन काडिल्ले आसा। मायनिंग एक्टिविटी आता बऱ्यापैकी सुरू जातली। मायनिंगाचे मेन केस बेगीन तडीक लावंक यत्न चल्ल्यात। सुप्रीम कोर्टान रॉयल्टी भरिल्ल्या काडून दवरिल्ल्या मिनाची निर्गत करूंक 31 जानेर मेरेन मुजत वाडोवन दिल्या। ह्या निकालान निर्गतदारांक मोठी थाकाय। आदी ऑर्ज दिल्ली तेन्ना ही मुजत जानेर ते जुलय मेरेन 6 म्हयन्यां खातीर आशिल्ली। कोविड महामारीत हो काळ लॉकडावनात फुकट गेल्ल्यान मिनेर कंपन्यांनी सुप्रीम कोर्टाकडेन मुजत वाडोवन मागिल्ली। ताचो विचार करून सरन्यायाधीश शरद बोबडेचे खंडपीठान फुडले जानेर मेरेन मुजत दिल्या। काडिल्ले आनी रॉयल्टी भरिल्ले सुमार 4 मिलियन टन मीन आसा। आयच्या निकालान मायनिंग एक्टिविटी सुरू जातली। मेन मायनिंगाचे केशी खातीरूय यत्न चल्ला म्हूण मुख्यमंत्री सांगता। मायन्साचे सुप्रीम कोर्टाचो निकाल ऑर्डर तेंच्यांनी रिजर्व दवरलेले पळय न्ही ते म्हाका दिसता एप्रॉक्सिमेटली सुप्रीम कोर्टान परमीट केला। काही ओवर तेंचो विदावट रॉयल्टी पेडूय आशिल्लो बट तो फाटले फावटी तेंचो जानेवारीन हे सोंपलें आपले सॉरी इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट कोविडा खातीर थोडोसो एक्सटेंड करून दिल्लो। तेंच्यांनी परत परमिशन मागलेली पण आमी सुप्रीम कोर्टान तांकां परमिशन दिल्यारूच आमी ओके म्हटलेलें पण सुप्रीम कोर्टान तांकां परमीट केलें। आय थिंक 31 जानेवारी पर्यंत तांकां ओवर व्हरपा खातीर परमिशन दिलां सो डॅट ऑलमोस्ट ओवरूय तेंचो कितें तरी 4 मिलियन असो कितें तरी आसा दिसता एप्रॉक्सिमेटली मायन्सा कडल्यान मेळटलो। बट त्या निमित्तान मायनिंग एक्टिविटी मायनिंग भागांतल्यो बऱ्या प्रमाणात सुरू जातल्यो। बऱ्या लोकांक बिझनेस मेळटलो ही एक आमच्या दृश्टीन बरी गजाल आसा। हांवें प्रयत्न सुरू केला। मीन येरादारी सुरू जाता ही बरी गजाल। मात येरादारीची चिन्नां दिसतात तशी ट्रकवाल्यांनी कंपन्यांकडेन ट्रिपीचे रेटी वयल्यान कांकू सुरू केला। डॉलर आनी मिनाचे टनेज रेटी प्रमाण ट्रिपींग रेट सोदतात। हांव सुप्रीम कोर्टाचें वेलकम करता कित्याक एटलीस्ट आमकां तर एक्सटेंडेड कितें तरी मेळून दिल्लें आसा आनी लोकांक काम मेळटलें हाजी आशा आसा। पूण आमचो खंय ना खंय रेटीचो विशय आसा तोय बी आमकां सॉल्व जाल्लो जाय कारण हो रेट आमकां खंय तरी परवडना कारण कितलो एक्सट्रॅक्टेड ओर हो आसा हो आमकां हाजी आमकां कल्पना ना। तेन्ना गोवोरमेंटान जावन कंपनीन जावन आमचें पळोवपाची गरज आसा। तेन्ना हांव गोवोरमेंटा कडेन मागतां की आमकां खंय ना खंय रेट वाडोवन आमकां हातूंतल्यान खंय तरी मार्क काडचो। थोड्या ट्रकवाल्यांक बिझनस मेळटलो पूण पुराय मायनिंग सुरू जावप गरजेचें म्हूण आमदार मंत्री निलेश काब्राल प्रुडंटा कडेन उलयलो। 4 मिलियन टन 1 मिलियन टन म्हणजे 10 लाख म्हणजे 40 लाख टन म्हटल्यार आमकां एटलिस्ट 4 म्हयने वयतले 3-4 म्हयने वयतले। सगळ्यांक वाटून बिझनेस दिवपाक जाता। सगळ्यांक वाटचो ना पण जाता तशें जाता सगळे मायनी चालू कित्याक ओवर जो आसा थोडे हांगा ते एरियांनी आसा पण एटलिस्ट काम चालू जातलें आनी जाता तितले भशेन ट्राय करतले। ओके आनी मेन मायनिंग मॅटर आपण तेच तर मेन मायनिंग मॅटरूच इम्पॉर्टंट ते आतां केन्ना जाता पळय सुप्रीम कोर्टान केन्ना करता ते पळय आतां केन्ना तरी डेट दवरलेली आसा परतून पोस्टपोन करना जाल्यार पुरो। ओके पण दुसरे उपाय बी सोदना स्टेट गव्हर्मेंट वयर सेंट्रल ऑनरेबल सीएमान ऑलरेडी ऑनरेबल सीएमान प्रायम मिनिस्टराक मेवला ऑनरेबल सीएम परतून वचपाक जालो अनफॉर्च्युनेटली ताका कोवीड जालें मायन्स मिनिस्टराक ताका लागून वचूंक ना पूण सीएम साहेब वयतलो दिसता म्हाका। मीन निर्गतदारांनी मुजती भितर मीन उखलूंक ना जाल्यार सरकार ती आपल्या ताब्यांत घेवंक शकता म्हूण सुप्रीम कोर्टान ऑर्डरीत स्पश्ट केला। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।
गोंयांत गुन्यांव करूंक मेकळे रान म्हूण भायल्यांनी गृहीत धरचे न्ही. एक्शन जातलीच म्हूण डीजीपी सांगता. गोंयचो इंटेलिजन्स काम करता. क्रायम ब्रांच पुलीस रेडी मारून खंय सट्टेबाजांक धरता. गोवा पब्लीक गॅमलिंगा विरोधी कायद्या सकयल सट्टेबाजांचेर वयले वयर एक्शन. तेन्नाचे तेन्ना जामीन. सट्टेबाजांक पुलिसांचे ना कोत ना धाक. मडको जुगाराक गोंय सेफ. गोंय गॅमलिंग आनी सट्टेबाजी डेस्टिनेशन जाल्ल्यांत जमा. IPL सुरू जायत सावन बॅटिंग घेवपी 6 रॅकेटां गोंय पुलीस आनी क्रायम ब्रांचीन धरल्यात. DGP म्हणटा गोंयांत गुन्यांव करपाक मेकळीक म्हूण भायल्यान येतल्यांनी गृहीत धरचे न्ही. नहीं, एज ए DG हमने सबको इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि इस तरह की एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए. हमारी लोकल पुलिस और क्राइम ब्रांच दोनों एक्टिव है और इंटेलिजेंस गैदर खुद कर रहे हैं. और जो इन्फॉर्मेशन आती है उसके हिसाब से आपने देखा होगा कि कई केसेस रजिस्टर हुए हैं. और लोग ये नहीं सोचें कि गोवा आके क्राइम करें, अपराध करें, ऐसा नहीं है. गोवा की पुलिस बहुत एक्टिव है. अगर आप इलीगल काम यहाँ पे करोगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और इस तरह की कार्रवाई चलती रहेगी. IPL सुरू जायत सावन गोंयचे पुलीस आनी क्रायम ब्रांचीन मेळून 6 सट्टेबाज गँगाचेर रेडी मारल्यात. राती कानोय ओशियो इन हॉटेलाचेर कोंगूटच्या पुलीस टिमीन रेड मारली. कोलकाता नायट रायडर्स आनी रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू मॅचीचेर बॅटिंग चलताली. चौगांक उखल्ले. सगळे आंध्राचे. 5 लाखांचे सामान जप्त. मात बाकीच्या भशेन तेवूय बी जामिनार रोखडेच सुटले. गोवा पब्लीक गॅमलिंग प्रतिबंधक एक्टा सकयल ही पुलिसांची एक्शन. ह्या कायद्यांत मटको, जात्रो काल्यातलो जुगार आनी बॅटिंग सगळे एकूच ग्रेडीचे. धरतकीच रोखडोच जामीन. ताका लागून IPL सीझन सुरू जालो काय सट्टेबाजी रॅकेटां गोंयची वाट धरतात. जोड लाखांची. आनी धरले जाल्यार कांय हजारां भितर जामीन. सापडना जाल्यार सगळो माल बोल्सांत. सट्टेबाजांक पुलिसांच्या एक्शनीचे कोत ना आनी धाकूय ना. पुलिसांनी खर कारवाय केल्यार स्वीट डेस्टिनेशन म्हूण गोंयांत येवपी सट्टेबाजांचें प्रमाण उणें जावंक शकता. सेलेब्रिटींच्यो बीच बेल्टांतल्यो ड्रग्स पार्ट्यो आनी IPL सट्टेबाजीची तेजी पळयल्यार टुरिस्ट डेस्टिनेशन गोंय सध्या टुरिजमाच्या नांवान मटको, कसिनो, गॅमलिंग आनी आतां सट्टेबाजांचें डेस्टिनेशन जालां. उपराटे दिशेन चडटी. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. ब्रेस्तारा 15 ऑक्टोबरा सावन थिएटरां सुरू जावप मुश्कील. थिएटरवाल्यांच्या संघटनेचो मेंबर गोंयचो अध्यक्ष आमदार प्रवीण झांटयेन स्पश्ट केला. मुंबय धरून कांय मुखेल शारांनी सध्या थिएटरां सुरू करपाची तयारी ना. अशें आसतना डिस्ट्रिब्युटर खंय नवी पिक्चरां रिलीज करूंक फाटीफुडें जातले. सरकाराच्या SOPचेर थिएटरवाल्यांचे काकू सुरू. महाराष्ट्र फॉर इन्स्टन्स तुमचे तेलंगणा फॉर इन्स्टन्स राजस्थान आणि अनेक आसा स्टेट. दिल्लीचे आय डोंट नो, दिल्लीचे सुद्धा ऐकता. हे 4 मेजर स्टेट्स जे आसात विच वूड अकाउंट फॉर समथींग लायक 35 to 40% ऑफ द रेव्हेन्यू. म्हणजे खंयचे एक डिस्ट्रिब्युटर जेन्ना रिलीज करता पिक्चर जाल्यार तो ऑल इंडिया रिलीज करता, म्हणजे ऑल वर्ल्ड वायड रिलीज करता तो. तेन्नाच ताका ते पयशे जे कोट्यांनी रुपयाचे ते इन्वेस्टमेंट आसता ते रिकवर जाता जेन्ना तो सबन फूल ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड एकाच वेळा रिलीज करता ते. 40% ऑफ द मार्केट म्हणजे हे 4 स्टेटी ज्यो मेजर आसात जर तांणी जर स्टार्ट करूं ना जाल्यार खंयचोच मेजर जो व्हडलो पिक्चर आसा तो रिलीज जावचो ना. जे कितें डिसिजन आसा ते पॅन इंडिया डिसिजन जावंक जाय जेणे करून खंयचोय डिस्ट्रिब्युटर विचार करतलो. आतां SOPs दवरल्या त्या प्रमाणे तुमी 50% ऑफ द कॅपॅसिटी आतां तुमी चालू करूंक जाय वीच मे नॉट बी वर्केबल इवन फॉर द डिस्ट्रिब्युटर. सो जो पर्यंत एक नवीन पिक्चर येना तो पर्यंत लोक थिएटरा भितर येवपाक विचार करतले. कारण आतां तुमचे सगळे ऑनलायन जाल्या कारणान सगळे ऑल कायंड ऑफ एंटरटेनमेंट इज अवेलेबल ऑन द नेट ऑल्सो अँड ऑन द मोबायल ऑल्सो. सरकारान थिएटरवाल्यांक मातसो आदार दिवचो. तांकां सध्या येणावळ नासतना थिएटर सांबाळचें पडटा आनी कामगारांकूय पोसचें पडटा. सो इट्स हाय टायम दॅट गव्हर्मेंट ऑल्सो शूड look at some relief measures for the theatre owners who are, म्हणजे दिस इज पॅन इंडियाचे उलयत आसा की आतां थिएटरा आतां परत आमी आतां मेंटेनन्स करत आसात. ऑन अ डेली बेसीस आमी थिएटराची मेंटेनन्स करत आसा, स्टाफाक सॅलरी दित आसात. जरी आमी थिएटरां चालू जरी ना, आतां ऑलमोस्ट 7 महिने जावपा आयले, थिएटरां चालू जरी ना तरी आमच्या सगळ्यांची सॅलरी चालू आसा, सगळ्यांची मेंटेनन्स चालू आसा. तुमचे एअर कंडिशनरचे मेंटेनन्स आसता. सद्दां तुमकां प्रोजेक्टर चालू करचें पडटा, सावंड सिस्टम चालू करचें पडटा, तुमचे ते सिटां मेंटेन करची पडटा. सो सगळे तरेचे मेंटेनन्स चालू आसा. वेरीन मोस्ट ऑफ द थिएटर ओनर्स हॅव इनकर्ड लॅक्स अँड लॅक्स ऑफ रुपीजचे एक्सपेन्सीस वीच वूड बी टेक्निकली अ लॉस. सो आतां जेन्ना आमी चालू करतले जाल्यार गव्हर्मेंट हॅज टू रियली लूक इन टू द सम कायंड ऑफ रिलीफ दिवंक जाय
म्हणजे सेंट्रल गव्हर्नमेंट एज वेल एज द लोकल गव्हर्नमेंट. आणि SOP जरा 50% वूड बी जरा सजळ करपा जाय, ही सामकी गरज आसा. आतां म्हज्या कोतान आतां थोडे तेंपान एवरीबडी हॅज टू थिंक एंड इट हॅज टू स्टार्ट. सो पळया आतां महाराष्ट्र बी केन्ना स्टार्ट करता त्या प्रमाणे आमी करतले. 15 ऑक्टोबराच्यान जातलें तशें ना. म्हाका दिसना. म्हाका सदांच आयनॉक्साचे सुद्दां सगळ्यांचेच फोन आयिल्ले म्हाका. बट बॉटम लायन इज हांवें तांकां ते विचारलें की बाबा आमी चालू जर करतले जाल्यार आमचे कडेन कंटेंट खंय आसा. तुमचे कडेन पिक्चराच जर ना जाल्यार तुमी चालू कशें करतले. लोक येवचे ना. हय पिक्चर ना जाल्यार लोक पयलींची पिक्चरां लावन लोक येवपाचे चान्सीस आर व्हेरी लिमिटेड. माहिती प्रसारण मंत्रालयान सिनेमा हॉल मल्टीप्लेक्स उक्ते करपा विशीं फाटल्या मंगळारा SOP जारी केल्ली. एसिम्टमिकाकूच एंट्री, 50% सिटूच भरपाचे, ACचे तापमान 23 ते 25 डिग्री, पॅक्ड फूड, शक्यतो ऑनलायन तिकेट बुकींग अश्यो SOP घाल्यात. थिएटरवाल्यांचे काकू सुरू. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कोळशाचो इशू सोडूंक एक्टिव्हिस्टांची मुख्यमंत्र्याक 14 नोव्हेंबर मेरेन म्हयन्याचो प्रात. मुख्यमंत्र्यान खंय मेरेन विशय तडीक लायता म्हणून सांगला. मुख्यमंत्र्याक विचारल्यार तो म्हणटा विशय आयकून घेतला, तांकां परत आपयतले. बेतलान सॅटेलायट पोर्ट येता म्हणून लोकांक धाकधूक. आमदार मंत्री बाबू कवळेकार पंचायत एक्टिव्हिस्टांक घेवन मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळो. 2017 हो पोर्ट नाका म्हूण गोंयच्या एकवटान आवाज काडिल्लो. तेन्ना बाबू कवळेकार तांचे फाटल्यान आशिल्लो. सागरमाला व्हॉल्यूम 4 हो सॅटेलायट पोर्ट खंय अजून दिसता म्हूण लोकांक धाकधूक. आणि त्या डिमांडाक आमी हे पळय आमचे डिमांड दिल्या, तातूंत आमी सांगलां, एक अल्टिमेटम दिला 14 नोव्हेंबर. आयज 13 तारीख. 14 तारीख दिवाळी. आमकां दिवाळी गिफ्ट जाय गोंयच्या लोकांक. आनी चिल्ड्रन्स डे. कित्याक ही लढाय पळय आसा ती फुडले पिळगेक, आमच्या भुरग्यांक त्रास जाता कोलाक लागून. कितली वास्कोन तुमी पळयला कितले लोक मेलो कोविडाच्या टायमार. कित्याक ते कंटिन्युअस कोल इनहेलेशन जाता. सो ताणें सांगलां कांय भिनाका, ताचे पयलीं कितें सांगतलो म्हूण. सो आमकां आश्वेशन आसा की चीफ मिनिस्टर द वे ही हॅज एक्टेड पॉझिटिव्हली आफ्टर लिसनींग आनी एडमिट केलें आपणाक ही खबर नाशिल्ली म्हणून आय विल डू समथींग. 14 नोव्हेंबर मेरेन विशय जाग्यार घालता म्हूण खंय मुख्यमंत्र्यान उतर दिलां. डेप्युटी CMान श्री बाबू कवलेकरान गोंयचो एकवट जो वांगडी आनी बेतूल पंचायतीचे मेंबर तांकां आपोवन हे सॅटेलायट पोर्ट आनी कोल एक्सपान्शन कितें जावपाचें आसा तेजेर आमी आयज एक्सप्लेनेशन दिलें CMाक. आमी सॅटेलायट पोर्ट आजचो चळवळ केल्लो तेन्ना बाबू कवलेकर जो आशिल्लो तेणेन खूद हे सॅटेलायट पोर्टाक ऑब्जेक्शन केलें आनी आमी रस्त्यार येवन ऑब्जेक्ट केलें गांवचे लोक, बेतूलचे गांवचे लोक. पूण आतां कितें जालां की सागरमाला व्हॉल्यूम 4 हो सॅटेलायट पोर्ट आजून पासून ड्रॉप करूंक ना. सो ऑनरेबल डेप्युटी CM वॉज शॉक्ड टू नो दॅट दीस प्लॅन इज स्टील ऑन अँड दीस प्लॅन विल बी कंप्लिटेड इन 2025 क्लियरली मेन्शन इन दॅट रिपोर्ट. मुख्यमंत्री म्हणटा सगळ्यांचे म्हणणें आयकून घेतला. विशय कितें तो पळोवन सगळ्यांक परत आपयतलो. गोंयचो आवाज तांचा आयकून घेतला. मुख्यमंत्री म्हणून सगळ्यांचे आयकून घेवप हें म्हजें काम. हांवें तांकां सांगलां तेंचे सगळे विशय हे आयकून घेतल्या. हांव डिटेलान सगळें तांकां सांगलां परत एकदां आपयता आनी ताजेर डिस्कशन करुया. सगळ्या विशयाचेर आयकून घेतलें. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकर. गोंयांत 100% ODF आनी हर घर नळाची कनेक्शनां म्हणटा तो सरकाराचो प्रचार लोकांक पिशे करपाचो. आदलो PWD मंत्री सुदीन ढवळीकरान सरकाराच्या फटिंगपणाचेर फोग काडलो. सरकाराक कितल्याशाच मतदारसंघांनी लोकांक आजून टॉयलेट घालपाक जमना. 15% घरांक फिल्टर्ड मिटर्ड उदक मेळना. घराघरांनी मिटर म्हणटा ती गजाल खंय सापफट. स्पेशली मडकय मतदारसंघात, मोंडा मतदारसंघात, प्रियोळ मतदारसंघात, शिरोडा मतदारसंघात, सावर्डे मतदारसंघात, या मतदारसंघात पैसे भरून आज 2 वर्सां जाली. पूण अजून वचून ह्या लोकांक जे बेनिफिशरी आसा तांकां टॉयलेट्स मेळुना. एअरपोर्ट रोडार जेन्ना तुमी वता तेन्ना तुमकां सकाळीं सगळे लोक लायनीन रस्त्यार बशिल्ले दिसता. आनी कशें हागडमुक्त जालो. म्हणजे सरकार कितें डिक्लेअर करूंक सोदता. तशेंच काल एक डिक्लरेशन आयलें आनी सबंद भारतांत गोवा इज द ओनली स्टेट दॅट प्रत्येक घरांत कनेक्शन आसा म्हणून वॉटर कनेक्शन. See, I am proud. I was the PWD minister, and I know that in 80 to 85% of the people is getting today filtered water. अजून कितलीशीच घरां, जवळजवळ 15% घरां
भितर वचपाचें उरल्या आनी हें डिसिजन एट सेंट्रल लेवलाक घेतलां की गोंय घराघरांत मिटर आसा हें रॉंग आनी हें कोणी घेतलां हेचो सुतोवाद मुख्यमंत्र्यान करचो अशें म्हाका दिसता. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच मिळूया. कळंगूट दर्यादेगेर टुरिस्टांची गर्दी वाढत आसा. लॉकडावनांतल्यान एकदाच्या भायर सुटून शेजारच्या राज्यांतले टुरिस्ट 2-2, 3-3 दीस गोंयच्या भोंवडेर बेशिस्त सुटल्यात. मास्क ना, डिस्टन्सिंग ना. बिचाक देखून त्याच वाठारांत कळंगूट रेजिडेन्सीन कोविड केअर सेंटर. बोर्डूय मारला मात टुरिस्टांक पडिल्लेच ना. लायफ गार्ड स्पीकरार शिटकावण्यो दिवंगूच उरले, तांचे कोत ना. आगे से सभी का सभी कृपया ध्यान दीजिए, अपने लिए और दूसरों के लिए मास्क पहनिए. कृपया सभी के सभी जितने भी लोग बीच के ऊपर है मास्क पहनिए और ध्यान दीजिए ये बारिश की वजह से खराब हुआ हुआ समुद्र है, कोई भी ज्यादा पानी में अंदर जाने की कोशिश ना करे. मास्क घालिना म्हूण टुरिस्ट फायनूय भरूंक तयार. बेंगलोर सारकिल्ल्या शारांनी 1000 रुपया फायन, गोंयांत फक्त 100 रुपया. गोंयच्या फायनीचे कोत ना म्हूण टुरिस्टूच सांगतात. एकलो वागता तो पळयल्यार गोंयकारांचेर कलकल. कोरोना है, ये हमारे देश से नहीं है, ये बाहर से आया है. लेकिन गवर्नमेंट से क्या है, हमको फैसिलिटी बंद किया तो हम बंद रहता. अभी सब खुल रहा है ना. हम लोग भी 3-4 महीने से घर में था. हम लोग कर्नाटका से बेंगलोर आया ऐसे देखने के लिए. अभी यहाँ पे आके माहौल देखा तो सब लोग घूम रहे, हम भी घूम रहे. मास्क डालो बोल रहे हैं, यहाँ का पुलिस अच्छा है, वो बोल रहे हैं कि मास्क डालो, नहीं तो नहीं जाना. बेंगलोर में क्या है, बेंगलोर में भी इतना स्ट्रिक्ट कर दिया, एक दिन का 1000 रुपया फाइन. मास्क नहीं पहना, अगर मास्क नहीं पहना 1000 रुपये फाइन, ऐसा है. लेकिन गोवा में आपको गोवा में इधर कम है. एक चीज़ अच्छा है कि आदमी के पास कितना है, पैसा कितना है वो नहीं है. 100 रुपये कम है फाइन. जवळच आपल्या बेळगावपासून जवळच आहे प्लेस आणि आपल्याला गोव्याला येऊन ना जरा व्यवस्थित वाटतं, जरा फ्रेश वाटतं आणि याच्या टाईमला तरी आपल्याला काही प्रॉब्लेमच नाही, काही प्रॉब्लेम तरी झाला नाही आहे. पण इथे येऊन थोडंसं हॅपी वाटतं आहे आणि गोवा एकदम बघण्यासारखं सुंदर एक ठिकाण आहे. आणि आपण आपल्या सेफ्टीमध्ये आपण आलो ना, तर भीती आपली स्वतः सेफ्टी करायला लागते आणि स्वतः आपल्या सेफ्टीनं आला तरी काही प्रॉब्लेम नाही आहे. मास्क घालिना दे, कांय घालिना दे, हाडून सोडला तेंगा हांगासर. कोण पळयना, पुलीस पळयना, फकत आमीच गोंयकारूच तेंकां दिसती पडटा. कळ्ळें? दुसरें कोणूच दिसना, ट्युरिस्ट दिसत ना. म्हणजे कितें फॉरेन कंट्री ट्युरिस्टांक खबर ना थंयसर केअर सेंटर आसा म्हणून. बूड आहा हें आहा, कितें उलयता रे. हें आतां क्वॉरंटायन हांगर केला, पूण हे देगेकसून थंय भोंवत आसा सगळे पळय ओपन हें मास्क घालून नासतना भोंवता आनी आमकां म्हणटा तुमी गाडयांनी सरेंटायन हें दवरा तें दवरा. ते ड्रिंक्स आनी मस्त भोंवपाक ते म्हणटा हें ओपन ना तें ओपन ना म्हणटा वयल्यान. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे. गोवन सीप जोहानाज वॉटर रिसोर्सिसान आता 20 लिटर मिनरल वॉटर बॉटल लॉन्च केल्या. आता मेरेन गोवन सीपाच्यो तांच्यो 1 लिटर आनी अर्द लिटर मिनरल उदकाच्यो बाटल्यो मार्केटान आशिल्ल्यो. ISO सर्टिफायड हो मेक इन गोवा ब्रँड मार्केटान बऱ्यापैकी नांव करता. We are happy to introduce our 20-liter jar. We are proud of our achievement of being an ISO certified company 2018. We at Goan Sip, we will deliver quality and maintain good standards of hygiene.
83 वर्साचो पाद्री स्टॅन स्वामीक रांची पुलिसांनी भितर वडयला. भीमा गोरेगाव केसीन आरोपीच्या सर्कलांतलो म्हूण NIAचो स्टेनाचेर आरोप. ताका सोडचो म्हूण पणजे आझाद मैदानाचेर एक्टिव्हिस्टांची सभा. मडगांवां कॉपेलान चोर फंड पेटी घेवन पळय. एकल्याक सांजे मेरेन धरलो. कोरगांवां भात कापणी सुरू. अनलॉक 5 गोंयच्यो एक खबरो. Voicing up for the last 40 years. It's a shame that this present government hampers people who stand for the low and the poor people because they don't have a voice. We can see what's happening in other states with the Dalit women. They are being raped a number of times. They've been murdered, killed. Everything is happening with the Dalit. And Father stands up with the Dalit people. And if we don't come forward here to stand and support, it's finished. In support of Father Stan Swami, who is arrested on 8th evening from his residence at Ranchi. And all of us are saddened with sorrowful heart and with deep anguish within us. We have gathered here to stand by Father Stan. Even the heavens are crying, but we are going to fight whatever it may be and demand Father Stan's immediate release. दार मरे तशें फोर्सान लोकयलां आनी ते ओल्ड ती लॉक नासली ते फोन काडले न्ही ओके आनी भितर ते कलेक्शन बॉक्स नासले तेजे लॉक काडला सगळे पयशे हय बारीक लॉक आनी सगळे पयशे घेवन गेले पण कितू एस पयशे तुमकां ते व्हेरी डिफिकल्ट टू एक पाटी इन 10 days around 5,000-6,000 a day 10 days. Sometimes in 10 days 8,000-10,000 a day. It depends on the festival. But it's any चड आसपाना कित्याक जालें मरे इन्कम ऑफ द पीपल ऑल्सो इज लेस न्हू. या ठिकाणी त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी हे भात कापणीचं मशीन आहे ते उपलब्ध करून दिलं आणि शेतकऱ्यांची जी होणारी गैरसोय आहे ती दूर केली. त्याबद्दल मी ग्रामपंचायतीच्या वतीने तसेच शेतकऱ्यांच्या वतीने मी त्यांचे आभार मानते. आणि त्याप्रमाणे त्यांनी शेती चालू असताना बियाणं खत दिलं. त्याचप्रमाणे त्यांनी आता ज्यावेळी भात कापणी झाली सुरुवात व्हायला होणार आहे त्यासाठी त्यांनी मशीन उपलब्ध करून दिलं. त्याबद्दल मी त्यांचे अभिनंदन करते आणि असंच त्यांनी आपलं कार्याची घोडदौड चालू ठेवावी. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात. प्रुडंट ट्विटर, फेसबुक ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप, प्रुडंटाची वेबसायट. 4 चौगान मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.